हो मास्टर इन फायन आर्ट्स गोंयांत कितलीशीच वर्सांची जी डिमांड आशिल्ली तो कोर्स सुरू जाता. हांव खरोखरूच मना पासून अभिनंदन करता आणि अजूनय बी म्हणजे तुमचो टॅलंट तुमचें आर्ट हें सदोदीत एप्रिसिएट केलां. म्हाका दिसता द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल खास करून तुमचो टॅलंट शोकेस केलो वता इंटरनॅशनली, ताका स्कोप उरता. द वेरियस ऑर्गनायझेशन वेरियस क्लब्स दे ऑलवेज रिकॉग्नायज युअर टॅलंट आणि गोंय सारकेल्या वीच इज एन इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन फॉर ऑल द टुरिजम सेंटर्स आशिल्ल्या अजूनय बी खूब आनी वायड स्कोप जो आसा हो टॅलंटा खातीर तुमचे आसा. म्हाका दिसता नवीन तरणाटे जे भुरगे मास्टर इन आर्ट्स करपाक हाज्या पयलीं तांकां दुसऱ्या स्टेटींत वयचें पडटालें, खुबशे कश्ट पडटाले, बरेचशे जाण ताका लागून करिनाशिल्ले. बट ही संद उपलब्ध जाल्या उपरांत तांच्या मनान म्हाका दिसता इन फ्युचर देर आर अनादर 2 कोर्सीस आर ऑल्सो देर. So I'll ask them, whatever the infrastructure required for these courses, the government will always support for this this type of initiatives. आणि उरलेले इनिशिएटिव्ह जे आसा ते तांच्यांनी घेवचे की इन फ्युचर उरलेले दोनूय एप्लायड. आय नो देर इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चरचो तुमकां प्रॉब्लेम आसा. सो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन इज कमिंग विथ सोल्युशन. हांवें ताच्या कडेन डिस्कस केला कितें तरी बेटर सोल्युशन काडून इदर ऑफ वन ऑल द प्रॉब्लेम्स जे आसा हे सॉल्व जातले. हांव चड न उलयता, तुमकां बरोच वेळ म्हाज्या खातीर रावचें पडलें. द फर्स्ट बॅच वन वी टेकिंग द एडमिशन फॉर द MFA. फॉर देम माय बेस्ट विशीज फॉर युअर फ्युचर लायफ. थँक यू वन एंड ऑल.